प्रेस कॉन्फरन्स घेवपाचे विशेष कारण आसा. सगळे जाण काल फोंड्या कितें जालें तें पळयलां. इलेक्शनूच कॅन्सल जालें. पोलिंग जावच्या एक दीस पयलीं आनी गोंयांत तरी दीस इज अनप्रेसिडेंटेड. खूब जाण पॉलिटिशियन्स म्हणटात म्हाका खूब व्हिडिओ पळयले दे आर शॉक. पण हांव म्हणटा शॉक कित्याक जावंक जाय. वॉट हायकोर्ट हेज डन हेज इंटरप्रिटेड द लॉ. इलेक्शन कमिशनान रिप्रेझेंटेटिव्ह ऑफ पीपल्स एक्ट हाचे प्रोविजन खबर ना इज द शॉकिंग थिंग. इतले वेळ फुडें व्हरून जेन्ना एक वर्ड सुद्दां मेळचें ना अशें कळ्ळें आनी मागीर हायकोर्टान हायकोर्ट लेट डावन द लॉ तातूंत हें येयलां. सो तें शॉकिंग ना. आनी हांव चड शॉक कित्याक ना ज्या प्रमाणे गेलीं काही इलेक्शनां स्टेट इलेक्शन कमिशनान कंडक्ट केल्या तातूंतय हांव अशें जातलें केन्ना तरी तातूंत म्हाका व्हडलें शॉकिंग दिसना. हांव एक मुद्दाम सांगता. एक CCPच्या वेळार एक व्हडलो मुद्दो आयलो आनी तो व्हडलो कित्याक बिकॉज इट डायरेक्टली इम्पॅक्ट्स द सिक्रेसी ऑफ द बॅलट. डायरेक्ट सिक्रेसी ऑफ द बॅलट इम्पॅक्ट जाता. हो एक व्हडलो मुद्दो जालो. खूब कडेन वेगळ्या वेगळ्या बुथांनी आमकां ह्या विशयाचेर अनेक वोटर्सांनी इश्यू करून इलेक्शन थंय स्टॉप जाल्लें आसा फॉर फ्यू मिनिट्स. हांव एक टेस्टिमनी ZPच्या वेळाचेर एका वोटरान फेसबुकार टेस्टिमनी घातल्या. टुडे आय डीड नॉट गो टू कास्ट माय वोट बिकॉज स्टेट इलेक्शन कमिशन एनक्रोच माय फंडामेंटल रायट ऑफ सिक्रेसी. सिक्रेट बॅलट म्हणटा तो. Each ballot paper is numbered and same number is printed on the ballot paper and the counter foil. म्हणजे ह्या इलेक्शनाचे बॅलट पेपरार घेतले CCP आणि ZP तातूंत काउंटर फॉयलार आनी सकल बॅलटाचेरूय सिरियल नंबर आशिल्लो असो अनेक कडेन जाला. अनेक वोटर्सांनी हाचेर बोवाळ घातला. हातूंत एक खंय तरी इंटिमिडेशन वोटराक भंय दिसपा आपोआप जावंक शकता. अशें न्ही की कोणें वचून तांकां कितें सांगलें किंवा फाल्यां ते आमी म्हणना की ती बॅलट्स कोण एक्च्युअल बसून पळोवन कोणें वोट कोणाक मारला पळयतलो. ती बॅलट्स मायट बी सीड बट दॅट इज नॉट इनफ. एक वोटराच्या मनात दुबाव आयलो की आपली सिक्रेसी खंय तरी एन्क्रोच जाता तर तो वोट मारपाक दिता. फेसबुकाचेर अशे अनेक टेस्टिमनी आसा. कोइन्सिडंटली ही आमी एक इलेक्शन पेटिशन फायल केल्लें तें रेजिस्टर कालूच जाला. म्हणून तो कोइन्सिडन्स की काल इलेक्शन कमिशनान ज्या प्रमाणे फुडें वचून काल हायकोर्टान डिसिजन घेतला. सो आय एम नॉट शॉक. ज्या प्रमाणे इलेक्शनां जाता पळय द प्रोसेस इज फावंड वॉन्टिंग आनी एस्पेशली इफ यू आर ऑन द ऑपोजीट ऑफ हे तुका तो प्रोसेस खंय तरी सारको आसा अशें दिसना. म्हणून गोईंग फॉरवर्ड हो प्रोसेस सुदारूंक जाय. आमकां सगळे डेव्हलप कंट्री जावंक जाय जाल्यार रूल ऑफ लॉ आनी एस्पेशली इन्स्टिट्युशन्स आनी कायदो सारको पाळून करूंक जाय. इलेक्शन कमिशनाक खबर नाशिल्लें एक वर्स मिनिमम टर्म घेवंक जाय म्हणून. सो मातशें दात हाडचें पडटलें कमिशनाक आनी कायद्या प्रमाणे वचचें पडटलें. गोईंग फॉरवर्ड म्युनिसिपालिटी इलेक्शन येता हो सिक्रेसीचो इशू परत जावंक जायना म्हणून हांवें मुद्दाम प्रेस आमचें रेजिस्टरूच काल जालें. कोइन्सिडंट नाजाल्यार आमी थरयलेलें आमी टेक्निकली फायट कितें करपाचें करतले. मेन गोल इज टू इम्प्रूव द प्रोसेस. पण कालूच 8 तारखेक आमची रेजिस्टर जाल्या इलेक्शन पेटिशन. तो डिटेल्स दितलो. म्हजे बरोबर विष्णू आसा आनी मिनीन आसा. सो तांकां हांव आतां सांगता की विष्णू आनी मिनीनान ते पेटिशना बद्दल सांगला हाचे डिटेल्स दिवचे. पण आय एम नॉट शॉक. ज्या प्रमाणे इलेक्शनां जी जाल्या गेली काही सो अशें कायदो जो न पाळून जाता पळय हातूंत अशें केन्ना तरी घडटा. आनी दॅट्स वाय हायकोर्टान डिसिजन दिला. इट इज अ सॅड थिंग कित्याक टॅक्सपेयर्स मनी हेज बीन यूज. कॅन्डिडेटानूय खर्च केला तो खर्च कोण रिइम्बर्स करतलो काय. ऑल दीज आर क्वेश्चन्स आर कम. तुम्ही म्हणटा आज पोलिंगूच जावंक ना न्ही. म्हाका दिसता एल्डरली पीपल आर वोटींग. म्हणजे काही लोकांक वोट मारल्या बॅलट पोस्टल बॅलट जाले आसतले. Senior citizens so this is unprecedented in that sense, but not shocking because the way law has been so dilute करून जे वता पळय institutions
ताच्या खातीर जाला. सो इट हॅज टू बी एनफोर्स, स्पेशली गोईंग फॉरवर्ड फॉर म्युनिसिपल इलेक्शन्स आनी जी जातली ते सारके प्रोविजन ऑफ द लॉ हॅज टू बी एनफोर्स. हांव विष्णूक सांगता, एडवोकेट विष्णू ताणें पेटिशन तो कॅन्डिडेट आशिल्लो स्वता, सो ही हॅज फायल्ड इट, ही वील गिव डिटेल्स. नमस्कार. कालचो जो हायकोर्टाचो जजमेंट आसा, त्या जजमेंटान दाखोवन दिला की कायद्या फुडें सरकारूय ना, कायद्या फुडें इलेक्शन कमिशनूय ना. 25 ऑक्टोबर 2025 ह्या दिसा सर्गेस्त सुरभी नायक गेले आनी सो त्या ऑक्टोबरान सीट खाली जालो. ऑक्टोबरांतल्यान फुडें 5 म्हयने इलेक्शन कमिशनान हें इलेक्शन कित्याक डिक्लेअर करूं हो प्रश्न आसता. आनी सारके 1 वर्स मेळना अशा तरेचे पळोवन हें इलेक्शन कित्याक डिक्लेअर जालें हो दुसरो प्रश्न आसा. हेजी उतरां जे हायकोर्टाचे जजमेंटान येवपाचे तर हे येयला, ताचो इम्पॅक्ट येयला. थंयसर जो रोल इलेक्शन कमिशनान केलो तोच रोल आमी आमच्या इलेक्शन पेटिशनान डिस्ट्रिक्ट कोर्टाक आमी इलेक्शन पेटिशन फायल केला. तशाच तरेचो रोल पणजेन इलेक्शनान बॅलटाच्या टायमार वोट सिक्रेसीक जाल्लो. सो कंपेर करत जाल्यार जो इलेक्शन कमिशनाचो रोल थंयसर आसा तोच रोल इलेक्शन कमिशनान पणजे इलेक्शनाकूय घेतला. आतां हेजो जो इम्पॅक्ट आसा हो डिस्ट्रिक्ट कोर्टान आसल्या कारणान हेका टायम वयता पेटिशनाक, हेका प्रोसेस आसा. हो प्रोसेस कंप्लीट जावन 1 वर्स 1.5 वर्साच्या नंतर जेन्ना जजमेंट येतलो तेन्ना आमकां आशा आसा आनी आमकां कोर्टाचेर पूर्ण विश्वास आसा की अशाच तरेचो निर्णय आसतलो तो की थंयसरूय इलेक्शन कमिशन चुकला हो हायकोर्टान सांगला. आनी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आमी आशा करता की हांगासरूय आमकां अशाच तरेचो जजमेंट मेळटलो की हांगासरूय इलेक्शन कमिशन चुकला. कावंटर फॉयलाचेर सिरियल नंबर घालप आनी बॅलट पेपर सिरियल नंबर दवरून बॅलट पेपर बॉक्सान घालप, हेतून वोट सिक्रेसी कशी उरता हे इलेक्शन कमिशनान स्वता येवन सांगचें पडटा. ती उरताय काय ना हे आमचे जे पणजेचे वोटर आसा हे स्वता शाणे आसा, हुशार आसा, पण तांच्यांनी चिंतून काडला आसतलें की बाबा हो रिजल्ट अशा तरेन कित्याक येता आसता. आमी आशा करता की आमच्या पेटिशनान जो निर्णय आमकां हायकोर्टान फोंड्या इलेक्शनाक मेळ्ळा तशाच तरेचो पणजे म्युनिसिपालिटी इलेक्शन जे आमी चॅलेंज केलेलें आसा डिस्ट्रिक्ट कोर्टा फुडें ताजो रिजल्ट आमकां 1 वर्सान सुमार तसोच मेळटा. माझी केस सुप्रीम कोर्टान आसा. इनफॅक्ट ती 1 तारखेर येवपाची आसली. सो द इलेक्शन प्रोसेस पळय करता इट शूड बी डन बाय द आमचे स्टेट इलेक्शन कमिशनर अँड नॉट बाय द DMA म्हणून. आणि ऑनरेबल जस्टिसान ती एक्सेप्ट केल्या केस आणि एक आर्ग्युमेंट जाला ऑलरेडी आणि त्याने जजमेंट सांगला की आय फाइंड समथिंग इन दिस केस अँड आय विल टेक नेसेसरी ॲक्शन म्हणून. आय मे गो टू एक्सटेंड एट आय मे कॉश ऑफ दीस इलेक्शन्स म्हणला. सो आता ती परत आमची 6 तारखेर आसलेली. मागीर तेणे 1 दीस फुडें व्हरून 7 तारखेर दवरली. पूण अनफॉर्च्युनेटली कितें जालें की सबरमाला इशू येयलो सुप्रीम कोर्टान आनी त्या डिस्कशनाक लागून केस ही म्हाजी फुडल्या विकान दवरली. सो वी आर होपिंग सम बरें कितें निर्णय येतो. मिनिनाच्या पेटिशनान विशय असो आसा की जे डिलिमिटेशन केलें वयता हे इलेक्शन कमिशनान करूंक जाय. आनी पणजे म्युनिसिपालिटीचे जे डिलिमिटेशन केले गेले इवन ह्या आनी फाटले म्युनिसिपालिटीचे जे डिलिमिटेशन केले गेले हे डायरेक्टर ऑफ म्युनिसिपल ॲडमिनिस्ट्रेशन जी गव्हर्मेंट बॉडी आसा सरकार डिलिमिटेशन करता आनी इलेक्शनां घेता आनी ती घेवची न्हू आनी ती इलेक्शन कमिशनानूच करची अशे तरेचे मुद्दो घेवन मिनीन सुप्रीम कोर्टाक आसा. खंयच्यानूय तरी डिपार्टमेंट जाता आपल्याक फेर अँड फेर जायच ना घेवंक शकता. सरकार आपल्याक जाय आमचो बनट आसतलो हो पाबूश पॅनल आसतलो स्वता सरकारान मिनिस्टर आसा तेच्याच खाते दुसऱ्या खाते डिलिमिटेशन करता आनी आमकां सांगता येवन इलेक्शनां लढा म्हणून. हें सारकें न्हू. तुम्ही ते पिटिशन फायल केला पाहिजे तिथून तुम्ही इलेक्शन कमिशनान पार्टी केल्या खंयचे आता पिटिशन फायल इलेक्शन कमिशन पार्टी आसा तितून आनी 30 कॉर्पोरेटर जे निवडून येयलेले आसा त्या पार्टी आसा. आता ही हांगासर गजाल दिसून येता झेडपी इलेक्शनाक तेंचा CCPक तेंचा परत आता फोर्डा बायबल जाले केन्नाय तशें इलेक्शन कमिशन आणि सत्ताधारी पार्टी हांच्या भितर कितें भानगड आसा ते कोर्टान काल सांगले काल कोर्टान सांगले हायकोर्टाच्या जजमेंटान सांगले गेले. हांव
क्लियर आसा जेन्ना तुमकां एक वर्स मेळटालें बायपोल हाडून फोंड्याच्या लोकांक एक इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटीव बेगींतल्या बेगीन दिवप हें इलेक्शन कमिशनान एन्श्योर करूंक जाय आशिल्लें आनी अशें सिच्युएशन कित्याक हाडलें जातून आतां तांकां 6 म्हयने ना आनी आतां आनीक कित्येक म्हयने इलेक्शन जायसर रिप्रेझेंटेटीव ना सो हें लावूंक जाय आनी कायद्या प्रमाणे जर एक वर्साचें लिमीट आशिल्लें तर इलेक्शन कमिशनानूच कायद्या प्रमाणे तारीख सारकी हाडूंक जाय ह्या इलेक्शन ह्या दिसा पयलीं जावपूच जाय सो दॅट वी कॅन गीव 1 year MLA सरकारचा रोल काय ना आता आसतलो इलेक्शन कमिशनाक दात येवंक जाय सरकाराक ना म्हणपाक आमचो हो डेट मग तुम्ही म्हणले या हायकोर्टाच्या निर्णयाचे तुम्ही स्वागत करता ना हांव स्वागत करना इट्स अ ट्रेजेडी कितें जालें तें पण हायकोर्टान लॉ इंटरप्रेट करून तो लीड डावन केला कळ्ळें आतां फुडें कायदो सुप्रीम आमकां जो विकसीत भारत म्हणटा न्हय आमकां कायदो सारको पाळप ह्या हेल्या शिवाय ताका आमी काय ना इकॉनॉमी व्हडली जाली म्हणून फक्त जायना वी हॅव टू हॅव रूल ऑफ लॉ आनी ते येवपाक जे इन्स्टिट्युशन्स आसा तांणी पयलीं कायदो पाळपाक जाय इलेक्शन कमिशना कडल्यान अपेक्षा आसा की एक वर्स जर टर्म दिवपाक येताली जाल्यार तांणी त्या ती डेट केन्ना फिक्स करपाची हांव म्हणना नेक्स्ट डे पूण आशिल्ले न्ही थोडे म्हयने ते कित्याक थोड्याच म्हयन्यांनी चुकला एक वर्स अशें न्हय की ते सोमतेच रोखडेच आयले एक वर्स चुकता आनी तांकां आतां करचें पडलें हो तांणी सांगपाचें की जावं शकना पण जातालें न्ही तुम्ही म्हणले स्वागत म्हणलं तरी ओके कोर्टान लॉ सांगला कायदो कायदो हांची चूक इलेक्शन इलेक्शन कमिशनाक कायदो खबर नाशिल्लो काय म्हणलं दॅट शॉकिंग न्ही हांव म्हणटा दॅट इज द शॉकिंग पार्ट आय एम नॉट शॉक दॅट वॉट हायकोर्ट इज डन सगळे बाकीचे हांव आयकता ते म्हणटा वी आर शॉक्ड अबाउट द जजमेंट आय एम नॉट शॉक्ड अबाउट द जजमेंट हायकोर्ट कायदो पाळटले न्ही मिलीजुली बघत म्हणलं ते कितें ते आता स्पेक्युलेशन सगळ्यांक पॉलिटिकली हे सगळे हे करपाक मिलिनाचो विषय तोच आसा न्हू डायरेक्टर म्युनिसिपल ऍडमिनिस्ट्रेशन हे सरकारी खातें आसा ते डिलिमिटेशन करता ते करचे न्हू इलेक्शन कमिशनान करचे ते करिना कित्याक सो प्रोसेस एस्टीम सरकारी खातें आनी इलेक्शन कमिशन वांगडा थंयसर हे करता न्हू डावटसान आसा तुम्ही स्पष्टपणे कित्याक म्हणना स्पष्टपणे म्हणना सरकारानूच फुडें फुडें ढकलला न्ही इलेक्शन पण इलेक्शन कमिशनान कायदो सांगून आपलो दे टू पू देअर फूट डावन सरकारानूच केला सगळें फुडें फुडें ढकलून जिल्हा पण न्यायालयात इलेक्शन कमिशनान सांगूंक जाय आशिल्लें की ना दीस इज द फायनल कट ऑफ डेट ह्या दिसा इलेक्शन जातलें But government also be responsible for this. ऑब्वियसली आणि सगळे रिप्रेझेंटेशन दिवप एक आमदार निवडून येवप एक वर्सा खातीर हें करूंक जाय आतां ते आतां ओमिशन कमिशन कोल्युशन वगैरे हांव हें ना ते स्पेक्युलेशनूच जातलें जिल्हा न्यायालयात याचिका दाखल केल्या त्याच्या भितर कितें मागणी केल्या सिंपल आमी सांगला की सिक्रेसी बॅलेटाची नाशिल्ली इलेक्शनाक आनी ते ताच्या खातीर एक प्रोसेस आसा व्हडलो ते इलेक्शन पेटिशन म्हणून फायल जाला सो ते कितें रोखडेच त्याचे निकाल येवचो ना त्याचे ते कितें म्हणटात देखून आमी इलेक्शन कॉस्ट करचें पडना फायनली पण हांव प्रेस घेता कित्याक म्युनिसिपल इलेक्शन जाता सो तेन्ना तरी हे सगळें आयकून इलेक्शन कमिशनान सारकें करचें बिफोर दॅट रिजल्ट कम्स म्युनिसिपालिटी इलेक्शनाक सीसीबीच्या इलेक्शनाक बॅलट वापरले थंय ईव्हीएम कित्याक वापरना ईव्हीएम वापरूंक जाल्यार जर स्टोर सारके क्लियर जावपाचे आमची मागणी दुसऱ्या तरेन आसा म्हणजे आमची मागणी आसा बरेचश्यो अश्यो मागण्यो येता की ईव्हीएम मागचे न्हू बॅलट वापर हांगा आमी म्हणटा की बॅलट कित्याक वापरले ईव्हीएम कित्याक पयलीं ईव्हीएम वापरले पयलीं ईव्हीएम वापरले सगळे इलेक्शन आतां ह्याच इलेक्शनाक ईव्हीएम कित्याक वापरना बॅलट कित्याक म्हणजे तुमकां सिरियल नंबर दोनी कडेन घालून ते ट्रेस करपाक जाय म्हणून ते अवॉयड केले गेले म्हाका जी याद आसा हांवें जे मतदान केलां जे बॅलट पेपर आनीक हो कावंटर फायल आसता तो सिरियल नंबर पयलीं पासून आसा ना काउंटर फॉयलर आसता कावंटर टेल द बॅलट दॅट बिकम सिक्रेट तो सांगता बॅलट तुजें सिक्रेट आसून वोट एकदां केलो त्या ट्रेस हांवें जे झेडपीचे जे एका हाचे
फेसबुकेर आसला ताणें सुद्दां क्लियर बरयलें दिस वॉज झेडपी आनी 20 डिसेंबराक 2025 हांवें फेसबुकार हांव नांव घेनाचें ताणें हें घातलें की हांव वोट करूना बिकॉज अशें सिच्युएशन आशिल्लें आनी तो ते भायर आयलो ते वोट न करता आनी ताणें ब्लँक घातलें उत्तम बाब, भारतीय जनता पक्ष मनोहर पर्रीकराची लेगसी, रवी नायकाची लेगसी, कितें लेगसी काल सुद्दां हें जालें की ताका निवडून घेवन म्हणजे रवी नायकाक श्रद्धांजली म्हणजे हांव तिकेट दिवप म्हाका तितून ती जावंक ना सो पण हे लोकां फुडें सगळ्यां फुडें आतां दिसपाक हो पक्ष मनोहर पर्रीकराची लेगसी फुडें व्हरता अशें तुमकां दिसता? हांव भायर आसा न्ही म्हणून ना हांव म्हणून सांगला न्ही हांवें कितले जावं हांवें तेच सांगलो म्हणून भायर आसा आनी म्हाकाय कितें तेन्नाय पोस्ट आनी सगळें दिताले पण हांव भायर रावला बिकॉज काही गजाली चल्ल्यात न्हू म्हाका आनी हे आतां म्हणजे हो मुद्दो तो ना पॉलिटिकल हांव मुद्दाम उलयला कित्याक आमचे काल रेजिस्टर जाले केस कोइन्सिडंटली आनी आज अशेंय घडला सो वी आर नॉट शॉक्ड अबाउट वॉट्स गोईंग ऑन ते कायदो न पाळप जे चल्ला किंवा लॅक्स हातून लूजली इंटरप्रेट करप हातून अश्यो गजाली जावंक शकता आनी त्यो आतां गोईंग फॉरवर्ड तरी म्युन्सिपालिटी इलेक्शन येता पळय ताका तरी हे सिक्रेसी बी मेंटेन करची दर फावटी इलेक्शन कमिशन अशें वापरलें सरकार आपणाक जाय त्या पद्दतीन वापरलें डेमोक्रेटीक सिस्टम आनी फुडलें हें आहा पळय तो कितें आतां म्हणून कोर्टान आतां काल घेतला पळय तातूंत एक चपराक पडलें अशें जावप पद्दतीचे इलेक्शनाची अपेक्षा इलेक्शनाक कमिशनाक सुदारचें पडटलें एवरी टायम कोर्ट मध्ये घेतलेले अशें जावंक एक्सपेक्ट करूंक जायना कोर्टानूच तांकां करेक्ट करप अशें ना तेंच्यांनी स्वता आपूण करेक्शन करून हांव सांगता कायदो पाळप आनी इनिशिएट आतां म्युन्सिपालिटी इलेक्शन सिक्युरिटी आमी उलयता न्ही सो तो तुमी तांकां प्रश्न विचारचे मिडियान 27 आपण काँग्रेस विद्यार्थ्यांना सोडलेले तुमची तयारी कशी आमी आतां आमच्या कार्यकर्त्या मेळाप चालू केला आमी लोकां कडेन परत रोखडेच बसपाचें आसा ऑन वीक जे कॅन्डिडेट्स आमच्या बरोबर आशिल्ले तांकां सगळ्यांक मेळून तांच्या बरोबर प्रत्येक म्हणजे आतां बूथ जातले बुथान भोंवप लोकां कडेन वचप सगळे पणजेचे मुद्दे मांडप हे आमी चालू केला उत्पल बाब, लोकांनी गोंयभर लोकांनी मनोहर पर्रीकराक गोंयचो लिडर म्हणून एक्सेप्ट केलो आनी ताणें ती आपली लिडरशीप दाखयली तुमी एक फावटी प्रेस घेतात आनी मागीर मदीं जाता जी म्हजो प्रश्न क्लियर जालो मनोहर पर्रीकराची जर तुमी लिडरशीप फुडें व्हरतले जाल्यार तुमचे ह्या जसो मनोहर पर्रीकर वागतालो तसो तुमकां हें करप आमी लोकां कडेन आतां वेगळ्या वेगळ्या माध्यमांतल्यान वता आनी इलेक्शन सुद्दां म्युन्सिपालिटी लडप इज नॉट इजी म्हज्या बरोबर आमी टीम सगळी तयार केल्या दॅट इज पार्ट ऑफ प्रोसेस म्हणजे कडेन आज पार्टी ना हांव इंडिपेंडंट म्हणून करता सो त्या हातून आमी पणजे फोकस करून वता तेन्ना पार्टी फूल स्ट्रक्चर आशिल्लो तो व्हडलो हे आसा सद्याक इंडिपेंडंट आसा म्हज्या हातून जे हांव शक्य आसा लोकां कडेन वचप आनी इलेक्शन लडप आनी हे मुद्दे आर व्हेरी इम्पॉर्टंट म्हणून आज हो मुद्दो घेतला इट्स नॉट जस्ट अबाउट आमचें इलेक्शन म्युन्सिपल इलेक्शन येता पळय ताका सुद्दां हे सगळे प्रोसेस सारको जावंक जाय तो जावंक जायना सो अनेक मुद्दे आसा अशें लोकांचो एक आरोप आसा तुमचे कडेन एकूच मिनीट लास्ट प्रश्न बाबूश मनसरात नाका इतलोच प्रश्न पूण गोंयभर ह्या सरकारा कडल्यान जें करप्शन चल्लेलें आसा जें गोंयची निसंतान चल्लेलें आसा ताजेर तुमी केन्नाच कित्याक उलयना हांव खूब उलयलां हे जाले फायर जालो बर्ड्स हांव क्लियर उलयलां कितें जालां हफ्ते चल्ले सगळें उलयलां अशें न्ही की हांव उलोवंक ना पण सद्या आमी फोकस सिन्स आय एम गोईंग इंडिपेंडंट म्हजो फोकस पणजेन आसा तो हातूंत म्हज्या बरोबर टीम आसा तांच्या बरोबर काम करता